वीज खात्याचो महसूल वाडोवपा खातीर आतां सरकारान पावलां उबारल्यात। विजेच्या चोरयेक लागून खात्याक लुकसाण जाता। लोक जाय तशे वीज जोडणी करतात, ताका लागून लोकांक विजेची बिलां कमी येतात। देखून हे सगळे सारके करपा खातीर बेगीनूच स्मार्ट मीटर बसयतले आनी हे काम फुडल्या 2 वर्सां भितर पुराय जातले अशें आश्वासन वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलें। मंगळारा कळंगूट वाठारांत वीज उपकेंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना तो उलयतालो। वीज चोरीची तक्रार जरी नासली, जे आमचो लॉस आसता तो लॉस पळयल्या नंतर आमकां कळटा। आतां लॉस 500 तरेचो आसता, तातूंत मेजर लॉस हो चोरी आसता। जे 14% आशिल्ली ते मिटर बदलले आनी आमी ती लॉस जवळ जवळ 12-11 हाजे भितर हाडली। आमी एश्योरन्स दिलां युनियन मिनिस्ट्री पावर डिपार्टमेंट ताका की येता त्या वर्सा 2022-23-24 हे जे वर्स येतले त्या वर्सा आमी सिंगल डिजिटान लॉस हाडटले आनी त्या खातीरूच खुबशे प्रोविजन आमी केलां। नंबर 1 म्हणजे हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दितां। तुमचे घरचे तुमचो ओरिजिनल रोड जो आसा तो तुमी कॅल्क्युलेट करून कनेक्शन घेता, त्यानंतर तुमी फ्रीज हाडटा, त्यानंतर तुमी AC बसयता, हो लोड तातूंत नासता आनी त्या खातीर तुमकां विजेची बिलां कमी येता। हे सगळे सारके करपा खातीर आमी सुरवात केल्या आनी स्मार्ट मिटर हो जो आसा तो आयल्या नंतर हातूंत खूब सुदारणा जातली, तुमकांय सुदारणा जातली आनी पावर डिपार्टमेंटाकूय सुदारणा जातली, रेव्हेन्यू इम्प्रूव जातलो, तुमकांय नाका आशिल्ली बिलां येवपाची बंद जातली आनी सगळ्यो गोश्टी सुरळीत वतले। आमचें ध्येय आनी धोरण एकूच आसा की लोकांक कमीत कमी खर्चान बरी वीज कशी मेळची, कारण जो प्रॉब्लेम तुमचो 7 नंतर हांगा जाता तो आमकां सॉर्ट आवट करपाचो आसा आनी तो करतले आमी। हांव एश्योरन्स दितां कळंगूटकारांक जे समुद्र किनाऱ्यार जे प्रॉब्लेम चालू आहा ते सगळे येता ते 2 वर्सांत सगळे मोकळे।